मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी आमगेल हे बेंगलूर स्वशाखा मठांतू स्वाम्याले अधिक मासांतू हांगा वास्तव्याचे संदर्भारी अनेक रितीचे कार्यक्रम गांतून घेतले, उटूची धार्मिक कार्यक्रम आणि अधिक मासाचे कसन विशेषत की म्हळ्यारी की देवाल आराधन करका, मस्त नमुनेचे दान करका, अनेक रितीचे विषय उठू सांगितलं आसा। आणि हंतू थोडेची कसने तरी एक कर्म बरे कर्म केल्यारी ताजें बरे फल चड फल मेळता म्हूण घेवन सांगिल्लें आसा। आतां तें केन्ना मेळता, मेळत की ना, केन्ना आमकां ताजें म्हळ्यार अपुपदान केल्लें बा, आतां ताजें चड फल मेळता म्हूण केन्ना गोतू, तें बरोवन दवरलें की रेजिस्टर्ड जालें की हें आमकां कळना, बट एक विश्वास की हांव एक बरें कार्य केलें आनी शास्त्रांत तूं विश्वास आसा आनी बरयल्लें आसा की अपोपदान केल्लें री मुखार तुका बरेची एक स्थानमान मेळटा म्हणून सांगलें। सो त्या विश्वासाक समजावन घेवन नाजाल्यार म्हालगड्यान चोवन घेवन एक पद्दतीचेर विश्वास दवरून घेवन तुमी करताचे। बट हंतू कसन की म्हळ्यार एक विश्वास एक जाता म्हणून घेवन, बट प्रॅक्टिकल जावन घेवन अधिक मासाचें फल खंय मेळटा म्हळ्यार ते आयज हे GSB स्टार्टअप एंजल्स म्हणून घेवन सांगचें जाता। कित्याक की म्हळ्यार एक आयडिया ताणें हें केल्लें आनी आयच्या दिसाक अधिक मासाक ताका चॅक मेळ्ळो आसा। सो ताणें बरें स्टार्टअप चाल केलें म्हळ्यार कितले की अदीक पट्ट जाता म्हणून घेवन आतांची सांगिल्लें आसा। हो हाजेकिंता अधिक मासाचें फल कसन म्हळ्यार आयच्या दिसाचे हे कार्यक्रम म्हळ्यार अनेक लोकांन एक विश्वास दवरून घेवन तांगेले एक सान विचार समाजाचे गण्य व्यक्ती लोक लेगी ना हे आत्ताचे कॉर्पोरेट युगांत आशिल्ले तशें आमगेले समाजाचे जना येद्राक तांणी प्रस्तुती दवरले। तांतू एक 2-4 आयडिया कसन आसा तांकां आवडले आनी आयच्या दिसाक स्वामेल हस्तेनची तांकां एक आशिर्वाद रुपारी तांकां एक मूलधन एक गौरव धन तांकां दिल्लें आसा की तुमी मुखार सियाची आनी तुमगेले हे एक आयडिया आनीकची अभिवृद्धी जावं तशी जावो म्हणून घेवन हें एक जाल्लें आसा। आतां सांगलें उल्हास कामतीन की तुमी एक आयडिया दिवका, तुमी आयडियाज घेवन येवका, सिल्ली आयडियाज घेवन घेवन आयल्यार अडना। सो खंयचे रितीरी तुमकां कोणें तरी सपोर्ट करना जाल्यार वेके तुमी येयाची, आमी एकदां बसूया, व्हॅल्युएशन करा इत्यादीक सांगून घेवन तुमी आयडियाज घेवन घेवन येयाची आनी पयशे घेवन घेवन वचाचे म्हणून घेवन तांणी उट्ट लोकांक आपेल आसा। किंतु प्रथम जावन घेवन उल्हास कामत, RS शानबाग, GG शेणे, विनायक कामत प्रत्येक लोकांक पहिले तुम्ही सर्व लोकांना एक आपल्याला संतोष तुम्ही अभिव्यक्त करका। कित्याक की म्हळ्यार तांणी एक आयडी घेवन घेवन आयले की आमी एक स्टार्टअप एंजल्स केले आमगेल समाजाक म्हणून घेवन तांणी ते एक आयडी घेवन आयिल्ले जेन्ना आज हे 3रे समिट हांगा घडता आसा। तुमगेल आयडिया तुम्ही हाडतासच, हे प्लॅटफॉर्मारी तुम्ही हाडतासच, बट हे प्लॅटफॉर्माक हाडचेक कसन एक आयडी जावंक आशिल्लें की आमी एक GSB स्टार्टअप एंजल्स करे म्हणून घेवन कसन एक आयडिया आसा। जर ते आयडिया क्लिक जायना जाल्यार आशिल्ले आसल्यार आज 100 आयडियाज येनाशिल्ले। सो टू गेट दॅट 100 आयडियाज हे एक आयडिया इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी ते एक आयडिया हाडचे तसले व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले उल्हास कामत। सो तांगेले एक परिश्रम, तांगेले एक विचारधारा की तांणी एक कडेन पळयलें जैन खंयकी गेल्ले मस्त कडेन तांणी उलोवचेक वताची म्हळ्यार उलोवचें वता म्हळ्यार गायड करचें ना जाल्यार आयच्या दिसाक कशी स्पिकर्स आयल्याची तशी स्पिकर्स जावन घेवन तांणी अनेक कडेन वताची। तेन्ना तांणी तांगेल मनांत आयलें की म्हळ्यार की हे कम्युनिटी
जर अशी कोरून घेनू तांगेल समाजात लोकांक अशी करचेक जाता जाल्यार थंय तुल्यान तांकां एक आयडिया आयले वाय कॅनॉट आमी GSB करचेक जायना आमगेले इतले सरस्वती इले हे आसा आमगेलांतू इतले लक्ष्मीपती लोक आसाची हे दोनीची सरस्वती आनी लक्ष्मी दोनीची वट्ट जाल्यार आमगेल समाजाचे बर जाता म्हळ्यार उद्देशान तांणी एक हाडले तांणी आयडिया हाडना जाल्यार येड नाशिल्लें तांकां कशें लॉस जायनाशिल्लें आयडिया हाण घेवन तांकां गेन करून घेवका म्हूण कांय ना तांणी मस्तीतले तांगेले जिवनांतू तांणी करून घेतले किंतु आय बिलोंग दीस कम्युनिटी आनी मागेल कम्युनिटीच्या जनांक वयके बर जावका म्हाका बर जालें आज बाकी चेडवांकय बर जावका म्हळ्यार उद्देशान तांणी एक हे एक विशय घेवन घेवन आज हे एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केल्लो आसा आनी त्या प्लॅटफॉर्माचे उपयोग आज आमगेल समाजाच्या चेडवांक जे यंग चेडूं आसाची जे हे एंटरप्रिनरशिपांतू येवचेक प्रयत्न करता आसाची सो कसलेय हाका फंडींग अत्यंत म्हत्वाचें उरता प्रति एक कार्याक एक फंडींग म्हणलें अत्यंत म्हत्वाचें आसा संतोषाचे विचार कसन की म्हळ्यार आमगेल समाजा चेडवांक दिसता आशिल्लें मागेले आयडिया सुमारे पयशे कोण दिताची उलोवचेक जायना नाजाल्यार मस्तीतले विचार हाडका बँकाले घेतल्यार लोन घेवका म्हळ्यार कसले तरी प्लेज करका नाना रितीचे विशय येता किंतु आयच्या दिवसाक एक दोन व्यक्ती तांकां स्वामेले हस्तेन तांकां एक ते अमावंट कसन आसा स्वामेल हस्तेन तांकां ते धन रुपार दिला जेन्ना आज मस्त लोकांना पळयल्लो आसा स्वामेल हस्तेन मार्या दोग लोकांक स्टार्टअपाक फंडींग दिल्ले म्हणून एक हे एक विशय गेले निमित्तान आज आमगेल्या समाजांतू कसन एक इनसेक्युरिटी आशिल्ले ते इनसेक्युरिटी काडचेक हे एक प्लॅटफॉर्म आज एक बरेची एक स्थान दिल्लें आसा आज कोणेही एक हरदे येद्रा करून घेवन सांगेत की मागेल आयडियाक म्हाका GSB स्टार्टअप एंजल सपोर्ट करता आसले एक फील्ड एक प्लॅटफॉर्म आसा म्हणून एक धैर्यार सांगचें आसले एक अवकाश तुमी सर्व लोकांक कोण दिल्लो आसा समाजाच्या लोकांनी कित्याक की म्हळ्यार नाजाल्यार एक इनसेक्युअर आशिल्लें मागेले एक आयडिया आसा बट मागेले एक फंडींग ना हांव कोणाले एक वच्चें कोणाले एक विचार येता दुसऱ्याले कोणाले कितें तरी वचका तो कितलो सपोर्ट करता म्हाका गोत ना बट हांगा एक अशी एक आमगेले समाजांत एक मेंटेलिटी क्रिएट जाले की आमगेले आयडियाक आमगेले GSB समाजात लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणले एक भावना आज प्रत्येक सान चेडूवाल्या मनांतू आज ते येवची तशी इन्स्पिरेशन आज तुमी सर्व लोकांक दिल्लो आसा ते इन्स्पिरेशन येना जाल्यार आशिल्लें आसल्यार आज वापस चेडवांक आयडियाज येनाशिल्ले आज हे एक प्लॅटफॉर्मांतू 100 आयडियाज आशिल्ले ते 1000 आयडियाज वाडचे कितें रे आयच्या दिवसाचे हे सबमीट अत्यंत म्हत्वाचें आसा मनुष्याले जिवनांतू थिंकींग अत्यंत म्हत्वाचें आसा एक थिंकींग जर समताणें हें करून घेतल्यार इवॅल्युएट केलें म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली बॉडी तशी रिस्पॉन्स करता की म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली केमिकल म्हळ्यार केमिकल बॅलन्सीस ऑल बॉडी कसन आसा इट्स ऑल अबाउट इमोशन्स केमिकल हाजेरीची उठू चलता आतां जर कोणें तरी बरे मार्क्स घेतला बा एकदम संतोष जाले एकदम ताका कमी मार्क्स मेळ्ळे बा ऑटोमॅटिकली तो दुख्ख जाता ताणें सांगका म्हूण ना ऑटोमॅटिकली ते तोंडारी एक ताणें मस्त मौन आसा काही उलयतना ऑटोमॅटिकली कळटा हाका दुख्ख जालें कशी कळ्ळें ऑटोमॅटिकली ते शरीर तितले ग्रॅप्स करून घेवन ऑटोमॅटिकली ते ताका समजावन घेवन एमोशन्स भायर घालता संतोष जाले ताका समजावन घेवन केमिकल एकदम हें जाता तातूंत खुशी भायर येता ना कशेंय तरी दुख्ख जालां बा ताका समजाव कशें केमिकल चड जालां जेन्ना शरिरांतू तसले हावभाव तुमकां दिसून येता सो थिंकिंगाक इतले पावर आसा ताका एक उदाहरण म्हळ्यार कशी एक थिंकींग मनशाक जिवनांत परिणाम करचे कितें एकलो व्हड मनुष्य बट खंयची एक कारणा निमित्तान लॉस जालें ताका म्हळ्यार डेप्ट आशिल्लें तागेलें सो ताका ते रीण तिरसुका तागेलेगी पयशे ना बट करची तसले ताकत आसा बट त्याची थिंकिंगांतू मागेले लोन आसा भरचेक जाताना SCL हे आशिल्ल्यान तागेली कॅपॅसिटी एबिलिटी भायर येताना दिवसा त्याचीच
खंयची एक अनकॉन्शियस मायंड वैकेची ते लोनाचे चिंता कित्याक म्हळ्यार प्रेशर हे ते उठो आशिल्ला जेन्ना तागेले ते कॅपेबिलिटी एबिलिटी स्किल्स कसन आसा भायर येताना. सो एक कडेन खंयकी वचून बसलो आनी बशिल्लो आसतना एकलो कोणकी एकलो म्हानतार येता. म्हानतार येवन घेवन तागेले खांद्यार हात घालता. कसन जालें रे तुका अशें जालें इतें म्हूण घेवन एक कम्फर्ट जाता. कसन जालें तुगेल्या जिवनांत तूं सांग रे म्हूण घेवन त्या व्यक्ती लेगीत सांगूसून घेवन तो कोण लोन घेतिल्लो व्यक्ती आसा पळय तागेले उठू सांगता अशी अशी जालें बिजनेसांत म्हाका लॉस जालें म्हाका पयशे भरचे आसा बट मस्त त्रासांत आसा हांव कितले पयशे तुका जावका म्हूण घेवन ताणें विचारतना कसनय तो उत्तर दिना. आनी तो म्हानतार मनीस कसन आसा आपणालें चॅकबूक काडटा आनी सायन करून घेवन ताका $1 million दिता. $1 million ताका दिता. सो ते $1 million ताका दिले नंतर तो चॅक ताका दिलें आनी तो भायर सरलो. भायर सरून जाले नंतर ताणें चॅक्कनी पळयलें नाशिल्लें कोण दिल्लो कोण व्यक्ती कसने कितें पळयलें नाशिल्लें. थोडे वेळ म्हळ्यार तितलो तो दुख्खांत आशिल्लो. हे चॅक पळयलो कुडेन $1 million म्हूण घेवन हे कळून मस्त ताका एक संतोश जालें. सकयल नांव कसन पळयलें रे वॉरेन बफेट म्हूण आशिल्लें. सकयल वॉरेन बफेट म्हूण आशिल्लें. अरे हे व्यक्तीन म्हाका पयशे दिले म्हूण घेवन आलोचन करून घेवन कडेन ताणें आलोचन केलें हे ताणें कसन एमावंट दिलें ताजे 25%ची मागीर लोन क्लियर जाता. वॉट एमावंट ताणें दिलें $1 million दिलें ताजे 25%ची मागीर लोन आनी क्लियर जावन घेवन हांव वचयत. सो अशी हे केलो कुडेन ते फंड आज मागेल मागशी आसा म्हूण कुडेन ते $1 million आसात मागे लेगीत ते एक आसा म्हूण कुडेन आसा पळय ताका एक म्हणून उत्साह आयले. आनी ताणें कसन केलें की म्हळ्यार हें हांव आनी वापस वापरना. आनी ताणें ओल्ड मॅनान कसन सांगलें उरता की म्हळ्यार हांव मुखार आनी 1 वर्सान हेची जाग्यार येता तेन्ना तूं म्हाका वापस कर येता म्हूण घेवन सांगून घेवन ताका गेलेलो उरता. सो ताका ते आतां मागेल मागशी दॅट $1 million इज आसा म्हूण घेवन तें एक थिंकींग ताका आशिल्लें जेन्ना ताका जावंक आशिल्लें 25%. सो तो हे मेन फंड कसन आसा $1 million यूज करना. $1 million तो यूज करना. तो तशीची चॅक दवरून घेता आनी हो आपणाले एबिलिटी स्किल्स हाजेर आनी हे करता आनी हे चॅक वापरना अशीची वापस तो हार्ड वर्क करता आनी वापस तो बिझनेसान तूं कसन एक मायनस आशिल्लो तो वापस प्लसार येता. आनी 1 वर्सा नंतर वापस त्याची स्पॉटारी त्याची प्लेसाचेरी वापस तो म्हानतार येता आनी हो मीट जाता. आनी मीट जावन घेवन ताका सांगता तूं दिलेले ते चॅका निमित्तान म्हाका मस्त एक आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडन्स वापस जागृत जालें आनी हांवें वापस मागेल बिझनेसांत हांव सक्सेस जावन घेवन आज ते बरे रितीन ग्रो जाता आसा. तूं केलेले ते एक ते गेस्चर कसन आसा ताज्यान म्हाका मस्त बरें जालें म्हणत आसतना एक नर्स धांवन घेवन येता. नर्स धांवन येवन घेवन त्या म्हानतारेक तांडून घेवन व्हरता. तांडून घेवन व्हरताना हाका आश्चर्य जालें हे मनशाक कित्याक तूं घेवन वता आसा म्हणटाना हो मेंटल आशिल्लो तसले व्यक्ती हो मेंटल हॉस्पिटलांत तूं धांवन घेवन आयला. तागेले मनांत कसन की म्हळ्यार हांव वॉरेन बफेट म्हूण घेवन तागेले मनांत तातूंत तागेले प्रत्येक हक्का चॅक्सा कुठं वॉरेन बफेट हे ते आनी उठूं करून घेवन बशिल्लो आसा. सो तशी करून घेवन हो मेंटल हॉस्पिटलांतल्यान धांवन आयलो पेशंट हो म्हूण घेवन सांगून घेवन ते नर्स ताका तांडून घेवन वता. हागेले एक थिंकींग ते एक्चुली चॅक कशें रियल चॅक न्हय खाली एक ते थिंकींग मागेल मागशी हे एक फंड आसा म्हणल्यार एक हाजेनची तो व्यक्ती जाल्यार लॉसांतल्यान पॉझिटिव्ह वता जाल्यार तुमगेले हे आमगेले हे सर्व ही चौडवाल मागशी आमगेले समाजाचे GSB स्टार्टअप एंजल्स आसा म्हूण घेवन स्वामी कडच्यान एक आशिर्वाद मेळटा म्हळ्यार तुमी कितलो ग्रो करेत म्हळ्यार कितें रे आयच्या दिवसाचे हे टॅक्स सबमिट अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सो दीस इज दी थिंकींग. सो थिंकिंगाचो पावर इतलो आसा. जर ते पॉझिटिव्हली घेतले री आमकां बरेंही करचें जाता. नेगेटिव्हली आमी आलोचन केल्यार तांकां वायट करचेंय जाता. सो इतले थिंकिंगाक पावर आसा. एक चल्लो घरांत तूं तागेले बापूस पिवडो दिवसाची पिवचे आपणाले बायलेक मारचे चौडवांकय मारचे
ताका 2 जण चेवडूं बट ते 2 जण चेवडूआंतू एकलो चेल्लो वापस पिवडो जाता आनी दुसरो चेल्लो मस्त व्हड बिझनेसमॅन जाता. एक बापसुले 2 चेवडूं 2 तरेचे रिझल्ट. एकलो पिवड जावन गेलो तशीच बापसूल तशीच करत आसा आनी एकलो चेल्लो बरे बिझनेसमॅन जावन गेन कसने व्यसन नाशीची बरे स्थानार पाविल आसा. एक चेवडूं एक बापसूल 2 चेवडूं अशी कशी व्यत्यास म्हणून गेलो आश्चर्य जावन गेलो. ते म्हालगड चेल्याले गेलो कोण पिवड आशिल्लो तागेले गेले. अरे तूं अशी कशी जाल रे हाका कारण कसने म्हणून घेवन उठू विचारतना मागेल बापूस कारण म्हणून घेवन सांगलें ताणें. कित्याक म्हणटाना मागेल बापूस दिवसा पिवन येता आशिल्लो, आवसूक मारता आशिल्लो, आमच्या चेवडूआंक मारता आशिल्लो. त्याची पळोवन 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 म्हाका वैके तशीच स्वभाव जावन गेलो हांव वैके अशी जालो म्हणून गेलो तो सांगता. सो रिजन फॉर दीस इज हीज फादर म्हणून ताणें सांगलें. आनीक चेल्ल्याले गेले की तूं अशी जावचें इतलो व्हड बिझनेसमॅन जावचेक इतलो व्हड तूं जावचेक कारण कोण म्हणटाना मागेल बापूसू म्हणून सांगता. म्हालगड चेल्याक विचारतना कारण वैके बापूसू म्हणून सांगलें. दुसरे चेल्ल्याक विचारतना तुगेलें कारण कोण बापूस म्हणून सांगलें. ताका आश्चर्य जालें कशी म्हणून विचारतना हांव केन्ना केन्ना तो पिवन घेवन येता आशिल्लो, केन्ना केन्ना आवसूक मारता आशिल्लो, केन्ना केन्ना आमकां मारता आशिल्लो. हांव तेन्ना थिंक करता आशिल्लो की मागेल बापसूल तशी हांव जायना अशी उरका म्हणून घेवन हांव थिंक करता आशिल्लो म्हणून घेवन ताणें आलोचन केलें. हांव केन्नाही मुखार हे पिना अशी उरका, हांव बापसूल तशी जायना अशी उरका म्हणून घेवन तो थिंक करता आशिल्लो. त्या निमित्तानं हे बापसूल निमित्तान बापसून तशी केलेल्या निमित्तानं आज हांव इतले बरे स्थानार येवन घेवन पावला म्हणून घेवन तो सांग. सो थिंकींग त्या म्हालगड्याल थिंकींग विंगड आशिल्लें आनीक चेल्याल थिंकींग विंगड आशिल्लें. सो थिंकिंगाक इतलेक पावर आसा आनी त्याची थिंकींग आतां तुमी सर्व चेवडूआंनी आयडियाजांतू तुमी परिवर्तन करता. तुमकां कसन थिंकींग आयिल्ल आसा अशी कर येता म्हणून घेवन ते तुमगेले आयडिया फॉर्मार हाण घेवन ताका एक बरेची एक रूप दिवन घेवन तुमी आमगेले हे GSB स्टार्टअप एंजल्स लेगी प्रेजेंटेशन केलें म्हळ्यार तुमी तुमगेले घरांत तुमगेले घरा म्हूण न्ही आनी एक 4 लोकांक तुमगेले निमित्तान एक जॉब मेळचे तसले एक स्थानमान गौरव तुमकां मेळचे तसले एक प्लॅटफॉर्म आयच्या दिवसाक हांगा घडत आसा. मुखावेल दिवसांतू मस्त चेवडूआंनी हाजे लाभ तुमी घेवका. कित्याक म्हळ्यार हे उट्ट लोकांक बऱ्यापणा खातीर आमगेले समाजाचे गण्य लोक तांणी हांगा कसन एक तुमकां कसन फंडींग आसा त्या फंडिंगा खातीर तांणी प्रयत्न करता आसाची. तुमगेले कसन की म्हळ्यार तसले एक आयडियास तुमी यद्राक हाण घेवन प्रस्तूत कोरून घेवन ताचे उपयोग घेवका म्हणून घेवन आयच्या दिवसांत तूं हे विशय तुमगेले यद्राक सांगिल्लो आसाची. आतां इतलो मस्त एक स्पिकर्स आयल्याची, मस्त लोक मेंटॉर्स आसाची, मस्त लोक गायडन्स दिता आसाची, मस्त लोकाले हांतू हातभार आसा. संस्कृतांत एक वाक्य सांगलें व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनप्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा. तुमगेले एक विद्या आसलेरी तुमगेले मनांत दवर घेवन प्रयोजन ना. 4 लोकांक खर्च केलो म्हळ्यार ताजेन अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आयच्या दिवसाक आमगेले हांगा स्पिकर्स आयिल्ले आसाची तांणी नो म्हणत ना मारे तुमी ते स्पिकर कसा उलोवचें कसा नाही कितें हांव मागेले बिझनेस आसा हे कसं सांगत आशिल्लें. बट कम्युनिटी कम्स फर्स्ट. आमगेले समाजाचे चेवडूं तांकां मार्गदर्शन करचें म्हळ्यार ते एक आमकां गौरवाचें भाग्य म्हणलें एक उद्देशान घेवन गेलो. एकलो व्यक्ती तर सिंगापूरतल्यानच हांगा आयिल्लो आसा. सिंगापूरतल्यानच हांगा येवन घेवन आयच्या दिवसाक तुमकां टॉक दिता आसाची. सो इतले अभिमानारी तांणी हांगा येवन घेवन तुमकां आमगेले जिवनांत कशी जालें आमगेले जिवनाचे अनुभव ना आत्ताचे कसन एक कालमानाक जावकाशील तसले एक कसन एक एनविरॉन्मेंट आसा ताजे एक परिचय तुमकां दाखोवन दिल्लो आसा. सो व्यये कृते तुमी कितले व्यय करताच कितले तुमगेले ज्ञान 4 लोकांक तुमी ते वांटून घालताची ताजेन तुमगेले ज्ञान अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आयच्या दिवसाक हांगा स्पिकर्स येवन घेवन तांगेलें कार्य तांणी केल्लें आसा. आनी ताजे किंता चड कसन की म्हळ्यार तांणी हे कार्यक्रम 3 तुले ना लागी 8 घंटे पर्यंत म्हणून सांगले. बट इतलो वेळ
तुम्ही चवडू इतलं वेळ बसून घेऊन गेनो पैसे तांक दोग लोकांक मेळ्ळे, पैसे तांक दोग लोकांक मात्र मेळ्ळे. बट तुम्ही इतलं वेळ बसून गेनो ह्या उठूचे आकलन केले. कारण कसन की म्हळ्यार जो पर्यंत व्यक्ती ऐकून घ्याना तोपर्यंत मात्याक काम मेळना. आज ही ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ तांगेले विशया निमित्तान ऐकल उरताल. मे बी हे एक आतां कोण 200 लोक की 250 तूं बशील आसाची तांतू मे बी अनेकलो उल्हास कामत जातालो, अनेकलो जिजी शेणे जातालो, अनेकलो दामोदर पै जातालो, अनेकलो जगदीश भंडारकर जातालो, अनेकलो विनय शेणे जातालो, कोणे नाजेल कोणे तरी हंतू अनेकलो तसले एक एंटरप्रिनर जाता म्हणले का आयज एक हे एक सबमिट जाता असं म्हळ्यार तसले अनेकलो व्यक्ती मागेलो तशी एकलो अनेक उल्हास कामत जालपा ना अनेकलो जगदीश भंडारकर जालपा तेन्ना हे सभेचे प्रत्येक भगवद्गीताची एक फलश्रुती आसा, पुराणाची एक फलश्रुती आसा. हे टेक सबमिटाचे फलश्रुती कसन की म्हळ्यार वापस आनी एक असल व्यक्ती एक आयल म्हळ्यार आमगेल समाजांतू हे टेक सबमिटाची ह्याची फलश्रुती म्हणून न्हू तुमी सांगचे जाता. आज सांगचे जायना, मे बी विदीन नेक्स्ट 5 years तुम्ही सांगचे जाता की आम्ही हे एक प्रोग्राम 2026 अशें एक स्टार्ट केल्ले ना 2023 तुलेन आमी स्टार्ट केले. विदीन 5 years तुमकां रिजल्ट पळोवचेक मेळटा. तेन्ना तुमी सांगचे जाता की हाजे एक कितलो उपयोग आमगेल्या समाजाक जाले म्हणून न्हू तुमी लेखचे काडना म्हळ्यार. आतांची मस्त लोकांना AI बद्दल सांगले. आमी हे प्रपंचांतू नाच म्हळें टेक्नॉलॉजी हे आमगेले प्रपंच न्हय. बट वन्स अपॉन अ टायम तसले प्रपंचांत आमी वचून घेन हे सायडाक आयले. वन्स अपॉन अ टायम आमी असलेची फिल्डांत आशिल्ले. सो आमगेले फील्ड विंगड आशिल्ले, मॅकॅनिकल आशिल्ले. बट हे ज्ञान नाजाल्यार असले एक शिक्षणांतुल्यान आमी पास जावन घेवन आयले म्हळ्यार अपरिचित म्हूण न्हय, संपूर्ण परिचित म्हणून घेन वय न्हय. सो दोन्ही टायप आसा. किंतु एक कसन म्हणून सांगचे जात की म्हळ्यार की AIचे एक टूल म्हळ्यार ते टूल घेवन तुमगेली एफिशियन्सी तुमी बेटर करून घेवचे जाता. उठू AI करता म्हूण न्हय, AI म्हणल्यार एक टूल आसा. त्या टुलाच सपोर्ट घेवन तुम्ही तुमगेले एफिशियन्सी 80% आशिल्ले यू कॅन रीच टू 99 or 100%. सो ते AI म्हळ्यार टूल घेवन तुमगेले जीवनाचे स्किल्स कसन आसा अभिवृद्धी करेत ना ताका तुमी दिवन घेवन प्रॉम्प्ट दिवन घेवन मस्तितले तुमी विशय हाडूसून घेवेत मस्तितले जाता आसा. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले पर्तगाळी मठाक जावचे तसले आदर्श धामाक आमकां AI रिक्वायरमेंटच आसा. सो आमी ताजे विरुद्ध उलोवचे जायना. कित्याक की म्हळ्यार ताजे उपयोग करता आसाची कारण आमगेले आदर्श धामांतू 7D थिएटर येत आसा. सो 7D करचे कितें आमकां कंटेंट करचे कितें आमकां सुंदरकांड म्हणले विशय. ते सुंदरकांडाचे विशय म्हळ्यार रामायण पार्क ते आदर्श धाम म्हळ्यार रामाक संबंध पाविले. सो 7D थिएटर आमी करता आशिल्ले जेन्ना एक्सपिरियन्शियल थिएटर ते. सो कसले तरी एक एक्सपिरियन्स जावका न्ही एक वाव फॅक्टर जावका म्हळ्यार कितें चेडवांक ते आवडटा मिडिया ते बट विशय आमगेले सुंदरकांड. सो हे दोन्ही मर्ज करून घेवन आमी आध्यात्मीक विशय थंय आमी प्रचार करचे म्हणून आमी विचार केले. सो ते 7D करतना स्क्रिप्ट जाले उठू जाले कॅरेक्टर्स निर्माण कशे करचे. एक्टर्सा काय आपुचे जायना. हे एक्टर्सा आपून घेनो हे करून घेनो व्हिडिओ शूटिंग करून घेनो हे आमगेले जायना. सो कॅरेक्टर्स निर्माण करका म्हळ्यार राम करका, लक्ष्मण करका, हनुमंत करका, सुग्रीव करका, जांबवंत करका, गुड्ड करका, पर्वत करका, लंकिणी करका, सुरसा करका, रावण करका, अक्षयकुमार करका, इंद्रजीत करका इतले कॅरेक्टर्स आसा. करचे कशी आमी कडे रे पेंटर्सांक घेवन गेनो तागेले फोटो काडून घेनो ते AI दिवन घेनो अशी नाम जावका अशी किरीट जावका असले वस्त्र जावका उठू घालून घेनो लास्ट एक कॅरेक्टर आमी बिल्ट केले. सो हक्का टूल तो AI इज ओन्ली अ टूल. त्या टुलाची मदत घेवन घेनो आमी आमगेले सुंदरकांड करून घेता आसात. सो उठू AI करता म्हूण न्ही बट एक पार्टाक आमकां AI गरज आसा. सो मस्तितले ताका सांगिल्लें कळना
नाम तो कशकी करता ताका प्रॉम्प्ट दिल्ले की दशरथ सहित 3 बायल दाखे म्हळ्यार दशरथा वटू 2 बायल दाखयले ताणें, तिसरे बायल दाखयना. सो तंतू 3 बायल कोण म्हणून तेही कळना. आनी तूं कैकेयी म्हळ्यार कैकेयी कोण नाजाल्यार कौसल्या कोण कसं नाही कळना. तिनी एक प्रमाणे दिसता. सो ते AI अंतू थोडेची तंतू कमीपणही आसा. अशी नाही की AI इज टोटली 100%, तंतू थोडे कमीपण आसा. ते मुखावेल दिवसान तूं एडवान्स गेल तशीची. कित्याक की म्हळ्यार ताका AIक आमी AI सपोर्ट घेताच, बट AI सांगताच कसन की म्हळ्यार तुगेल सपोर्ट ना जाल्यार हांव AI ना म्हणून घेवन तो सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी जो पर्यंत ह्युमन सपोर्ट दिनाची, तुमी केन्ना पर्यंत म्हाका फीड करनाची, तेन्ना पर्यंत हांव कसनय घेवच्याक म्हाका जायना. सो ह्युमन इज सेयींग की AI इज रिक्वायर्ड आनी AI इज सेयींग ह्युमन इज रिक्वायर्ड म्हणून. सो AIक ह्युमन जावका आनी ह्युमनाक AI जावका. सो दोगी लोकांक रिक्वायरमेंट आसा. कित्याक की म्हळ्यार AIक तुमी कितले प्रॉम्प्ट दिनाची, ताका तितले तुमी हें कळनाची, ताका तें कळना. कित्याक की म्हळ्यार AI म्हळ्यारीची ताका ऑलरेडी फीड करून दवरलें. ताका जर सांगलें म्हळ्यार हे कर काम म्हळ्यार हांग कसन आसा तांकां उठू मिक्स करून घेवन एक कोळंब करून एक लास्ट एक दिता तो हांगा तागेले उठू घेवन घेवन प्रॉम्प्ट घेवन घेवन ताका एक दाढी दाखे, ताका किरीट घाल, कोणाल की किरीट हक्क घाले, कोणाल की फेस एक्सप्रेशन हक्क घाले, तागेल हक्क घाले. सो उठू करून घेवन हें करून घेवन ताणें एक इमेज क्रिएट करून घेवन दिलें. सो तागेल काम तें जे आमकां करचेक जायना तो उठू करून घेवन तो ते एक करून घेवन दिता. सो अशी AI म्हणलें हाजी उपयोग घेवन घेवन आमी करचे जाय. हाजी उपयोग खंय की म्हळ्यार खंय ज्ञानाचो वापर चड आसा थंय मात्र हाजे उपयोग. खंय तुमी स्वता करताच थंय AI प्रवेश करचेक जायना. फॉर एन एग्जाम्पल भटमा मल्हांत विशयांत AI येवचें जायना, आमगेलांतू येवचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार भटमामान हवन करता ताका सांगचें जायना हाऊ टू डू हवन म्हणून घेवन, नॉट क्रिएट अ हवन कुंड म्हणून घेवन ताका सांगचें जायना. कित्याक म्हळ्यार भटमामान येवका ताका स्पेक्युलेशन मुहूर्त काडका, तुमकां ते दीस अवकाश उरका तेन्ना मात्र करचेक जाता. सो केलो विशयांतू AI इज डिजिटल वर्ल्डाक AI इज ओके, बट आउटसायड डिजिटल वर्ल्ड तो आमकां सहाय्य करचेक जाता. बट बाकीच कसन काम आसा. आतां उल्हास कामतीन सांगलें केक करचेक ताका येना, केक कशी करेत म्हणून घेवन सांगेत, बट केक कोरून दी म्हणून घेवन सांगचें जायना. बट सॉफ्टवेअरांत तशी न्ही. सॉफ्टवेअरांत तसं पळया तो डायरेक्टच पळय प्रोग्राम करून घेवन दिता, डायरेक्ट म्हळ्यार फायनल प्रोडक्ट करून घेवन दिता. बट बाकी कडेन फायनल प्रोडक्ट करून घेवन दिवचेक जायना. ही कॅन सजेस्ट यू ऑर तो गायड करेत अशी शिकर चुरता म्हणून घेवन. बट फायनल प्रोडक्ट करून घेवन दी म्हळ्यार तूं यो रे येवन घेवन हांगा 4 मंत्र म्हण रे म्हळ्यार मनचेक तो येना. बट सॉफ्टवेअरांत तशी न्ही. डायरेक्ट फायनल प्रोडक्ट डायरेक्ट उठू प्रोग्राम्स हे ते उठू हे करून घेवन उठू फायनल प्रोडक्ट तुका दिता. एक व्यक्तीन येवन घेवन ते पळोवका कसले चेंजीस असले पळोवन घेवन टेस्ट करून घेवन कमिशन करचेक जाता. सो डिजिटल वर्ल्डाक AI इज व्हेरी मच रिक्वायरमेंट. बट आउटसायड डिजिटल वर्ल्ड कसन आसा ते नाशीचे वयके जीवन करचेक जाता म्हणले एक भावना आसा. कोणाक भंय दिसता की म्हाका AI तुल्यान भंय दिसता, तांणी त्या डिजिटल वर्ल्डांतल्या हांग भायर येवन घेवन तुमगेल जीवन करचेक जाता. तसल आयडियाज हाडल्यार वयकेची तांणी सपोर्ट करचेक आमगेलो उल्हास कामत आसा. ऑलरेडी हँग्यो आयस्क्रीमा सपोर्ट करताच तो. कितले की फूड इंडस्ट्री, कितले की चॉकलेट इंडस्ट्रीजांक उठूची तो सपोर्ट करत आसा. सो आमकां एक धैर्य आसा. नाजे लोक लेखताले आतां 2 स्टार्टअप दिले पळया, दोनीची टॅक्नॉलॉजी आसा. एकलो हॉस्पिटलाचे 6 तासाचें काम 2 तासान हाडलें, आनीकलो तरी टोटली AIंत आसा. आमी आनी हॉटेलाच्यांनी केल्ले आमकां दिता की ना आयडियास जावका. आतां सांगिल्ली न्ही सिल्ली आयडियास. काल आमी वता आशिल्ले एक ब्लिंकिट झेप्टो हे उठयले. सान बायक घेवन घेवन थंय वता आसा. कडे हरशी कोण घेवन आयला. हांगेल कार्य कसन की म्हळ्यार 2 रुपये कोथंबरी हाण दी म्हळ्यार हाण दिता. हे म्हळ्यार खंय पर्यंत पावले आयडिया पळया. सान आयडिया आमी पयलीं वचून घेवन बार्गेनींग करून घेवन 5 रुपयाचे कोथंबरी पाल गेले म्हळ्यार आनी थोडे घाल रे म्हणून घेवन सांगून घेवन ताजे वटू ना जाल्यार मस्त तरकारी हाडटाना कोथंबरी पाल फ्री.
ही आमगेले पद्धत म्हळ्यार आमगेले समाजात लोकांले एक हे ते भारतीय लोकांले इतल्यानी तुगेले तरकार घेतलो पण कोथंबरी पालो फ्री एक 5 रुपयाची अशी आज त्या नाका आज ते सिल्ली ब्लिंकिटाक मेसेज घाल एक तू झेरॉक्स काणगेन हाण दी एक ब्लिंकिटा झेप्टोक सांग म्हाका हें हाण दी सो हे एक सिल्ली आयडिया सानशी विशयशी चाल केल्ले आज पळय ताजें वॅल्युएशन खंयकी पावलें सो त्याची उल्हास कामतीन आजी एक चरडा प्रमाणे ताणें हे सभेन तूं चौडवांक सांगलें एक बापूस म्हणले एक रितीन आज आमकां दिसता की उट्टू लोकाल बापसूल एक भावना उल्हास कामती तशी आसल्यारी उट्टू लोक जिवनांत वयर येवचेक जाता ताणें तशी एक वक्तव्य तुमगेले जरा प्रस्तूत केलें ताणें सांगीत आशिल्लें उट्टू लोक हांगा आयडियाज दिवचे वत नाकाची सिल्ली आयडियाज आसल्यार आमी घेनाची म्हणून ताणें सांगिल्लें ना एक्चुली ताणें सांगीत आशिल्लें की योग्य आयडिया आशिल्ल्या लोकांक मात्र दिताची खंयचे पिशेपणाचे आयडियाज तुमी हाडल्यार आमी दिनाची म्हणून न्हू ताणें सांगिल्लें ना एक्चुली ताणें आनीक ताजे उंच गेले कसन पिशेपण आयडिया आसा तांतूं हांव इन्वेस्ट करता म्हणून न्हू ताजे किंता चड ताणें सांगलें म्हळ्यार तशी एक सपोर्ट तसले एक मॉरल सपोर्ट जर आमगेल समाजाचे एक गण्य व्यक्ती दिता जाल्यार तेन्ना आमगेल समाजाचे चौडवांक मस्त एक इन्स्पिरेशन मेळटा की उल्हास कामत म्हणटा तसले व्यक्ती आमगेल तसले एक सिल्ली आयडियाज वैक एक सपोर्ट करच्याक मुखार आयला म्हळ्यार तागेले एक भावन कशी आसा तशीच ही घरचे हाऊस बापसून वैकेची तशी एक प्रोत्साहन दिवका म्हणून न्हू आतां ताणें सांगलें तूं रात्री न्हिदेल ना उरतालें तातूंत असल पिशेपण आयडिया आसल्यार 2 दिवस बरें न्हीद अशी जाता आमगेल समाजान तूं अशी दिसता ते नाकनाकाशील कर नाक रे पिशी जाला हांवें तूं कोण पयशे दिता अशी म्हणचे हें कुर्ता बट त्या संदर्भारी तांगेले बसून न्हू तुका कसन जावका हाज्यान जात की ना एक तूं प्रयत्न कर ना एक 2-4 लोकां लेगी तुमगेल मनांत कशेंय आसो बट ते चौडवाले जरा अभिव्यक्त करचे वत नाकाच कित्याक की म्हळ्यार नाजाल्यार तागेले कसन तागेले एक विचारधारा आसा त्याची दिवस मर्त म्हळ्यार तो आनी कडेन आनी चड विचारचेक वतना कित्याक म्हळ्यार बापूस काय सपोर्ट करना कशेंय सांगचे गेल्यार अशी म्हणटा म्हळकडेन तो थिंकींग पावर आसा पळय त्याची दिवस एंड जाता कशेंय केल्यार बापूस काय हें करना सो उट्टू हाऊस बापसून एक थिंकींग दवरचें तो कशेंय सांगो बट एकदम ताका नेगेटीव ताका फ्रेमींग करनाशी 1-2 दिवस वच्चो ऑटोमॅटिकली केलो पंत ताका कळटा हे ना बापा हे थोडे रॉंग जाल्या म्हणून तेन्ना तुमी ऑटोमॅटीक हो पार जालो म्हणून तुमी एक सायन ऑफ रिलीफ घेवेता ना तो तंतू अडकून बसला बा ताका एक मेंटोराले घेवन वचचें हागेले तशी आस मारे या कसन एक विचार करीत हांव सांगलें म्हळ्यार सपोर्ट करना म्हणून दिसतालें दुसऱ्या माध्यमांतल्यान ताका सांगून घे न्हू ताका एक हें करचें सो असल एक हेल्दी एक वातावरण घरच्या हाऊस बापसून केलें म्हळ्यार तेन्ना आनीकची चौडू मुखार येवन घे न्हू तांकां आनीक प्रोत्साहन मेळटा म्हणलें हें एक आमगेले एक विश्वास आसा आनी समाजात जन हांतू चड आमी सांगता म्हूण ना उट्टू लोक हांगा आसाची बट एक कसन की म्हळ्यार प्रत्येक हांतू उट्टू लोकांक मेळ घे न्हू आमी वचका म्हणलें एक भावन उरका केन्नाही अनेक व्यक्ती पळयले फुडें दिसता की तो एकलो वयर गेलो हांव हांगा उरलो केन्नाही लर्न फ्रॉम नेचर इतलें आमकां शिकयत की म्हळ्यार ताजे किंता व्हड हे जगतांत कशेंय ना म्हळें एक सायडाक एक सानरूक आसा आनी एक व्हड गंधारूक आसा केन्नाही ते सानरूक गंधारूक पळोवन घे न्हू केन्नाही मनांत तूं केन्नाही वायटपण करना ना ताजे बद्दल वायट आलोचन करना ना गंधारूक व्हड जाल्यार मागीर लागीं हो एक सान व्यक्ती म्हणून ताका एक हें करका हर्ट करका म्हणून गंधारूक वेके वतना सान व्हडाकय हें करना आनी व्हड सान्नाकय हें करचें जायना सो असल एक नेचरांतल्यान आमकां शिकचेक मेळटा म्हळ्यार ईच आर इक्वल प्रत्येक लोकांक हक्क आसा तागेल जीवन चलोवचेक ताका एक हक्क आसा सो तसलें एक वातावरण एक आमगेले समाजान तूं निर्माण जावका प्रत्येक लोकांक घेवन घे न्हू वच्चे तसलें एक शक्ती सामर्थ्य आमगेल समाजांत आसा GSB समाज केन्नाही लोकां लेगीत मागची न्ही आमी केन्नाही गव्हर्मेंटालेक जावो ना आनी कोणालेक जावो केन्नाही हात आमी केन्नाही मुखार केले ना केन्नाही आमी आमगेले हात केन्नाही मुखार केले कोणाक दिवचे केले विना घेवचे केन्नाही केले नाशिल्ले तसले समाज म्हळ्यार आमगेले हे GSB समाज म्हळ्यार
केन्नाय आमी हे जावका ते जावका आमकां रिजर्वेशन दिया आमकां हे दिया आमकां खंयच्या कॅटेगरीन येता म्हणून तुम सर्व लोकांक गोत आसा केन्नाय आमी ताजे बद्दल आमी खटपट केलें ना इतलें आमगेलें ज्ञान भंडार स्कीम म्हळ्यार त्या ज्ञान भंडारांतल्यान आमी वयर येता विना आमकां खंयचे हाजे दुसऱ्याचे बल आमकां ना जाल्यार वैकेचे आमी वयर येवचे तसले शक्ती देवान दिले ते म्हळ्यार सरस्वती बल त्या सरस्वती बल एक आमगेल्याक आसल्यार आनी खंयचेय आमकां हे जावका ते जावका म्हणना बाकी आमकां उट्टू खंतुल्यान पार करता तसलें सामर्थ्य आमकां दिलें बट आमगेल्यान तूं एकता उरका आनी उट्टू लोकांन एकपंता वयर चडका म्हणलें एक भावन उरका एकल्यान वयर चडचें न्ही उट्टू लोकांना वयर चढचे तसे एस्केलेटर तुम्ही पडेल उरताले ते कसन करत की म्हळ्यार एकल्यान राबलो उट्टू लोकांक घेवन वता कोणाक रिजेक्ट करना तुका होर ना हांव वयर एक कोणेय राबतो एक सायडाक एकलो श्रीमंत उरतालो आनी एक सायडांत काही ना दोन्ही लोक एक आसतना दोन्ही लोकांक घेवन वता तसले एस्केलेटर आमी जावका कोणेय असो उट्टू लोकांक घेवन वचचे तसले एक सामर्थ्य आमगेले ते एक रूढी हॅबीट आमी रूढी करूसून घेवका एक पंता एक कंपनीचे एक हांतू एक ग्रुप मिटींग हांतू एक 10-15 लोक आशिल्ले कंपनीक मस्त सक्सेस मेळ्ळे सक्सेस मेळ नंतर थंय बशिल्ले तसले लोकांक कसन दिसलें की म्हळ्यार की दीस सक्सेस इज ड्यू टू मी 10 लोक बशिल्ले ना 15 लोक बशिल्ले तागेले मन अंतू मागेल निमित्तान हे जाले तो अनेक सायडा बशिल्लो तागेल लेखान तुगेल न्ही मागेल निमित्तान जाले सो 15 लोक आशिल्ले 15 लोकांले मनांत कसन की म्हळ्यार आज कसन हे सक्सेस आयले ते सक्सेसा कारण हांव म्हूण गे न्हू तांगेले मनांत आसा सो अशीची हे एक विशय थंय आयलतना टुडे हे सक्सेस आहे म्हणटा उट्टू आपणें नांव सांगलें दीस सक्सेस इज ड्यू टू मी दीस सक्सेस इज ड्यू टू मी बिकॉज आय हॅव वर्कड हार्ड हे केलें हांवें तशी केलें इन्वेस्टमेंट हाडलें हांवें आयडियाज दिले हांवें टेक्निकल सपोर्ट केला हांवें टेक्निकला निमित्तान हे चड जालें इन्वेस्टमेंट ना जाल्यार टेक्निकल कशी जाता रे म्हणून तागेलें सो अशी जावन घेवन उट्टू लोकांनी हें केलें कडेर ताणें कंपनीच्या ओनरान एक सांगलें पळय कोण बरें केलें एक टेस्ट करे आनी कोण हांव एक हे दिता टेस्ट दिता तांत कोण पास जाता ताका हांव व्हड बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें बीग बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें सो ताणें सांगलो फुड्यान टेस्ट कसन की म्हळ्यार की येद्राक एक सूय आसा आनी एक बलून आसा सो तुमी कसन करता की म्हळ्यार तुमगेलें काम कसन की म्हळ्यार बोलून तुमी फुटोवका पिन्न लावन घेवन तुमी फुटोवका लास्ट कोणाल हातान तूं बोलून उरता तांकां हांव बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें सो 15 लोकांक बोलून आशिल्लें निडल आशिल्लें उट्टू लोकांनाच पळय तांगेल बोलून हात वयर धरचे आनी दुसऱ्याले फुटोवचे चाल करचे कित्याक म्हळ्यार तागेले हातांत बोलून उरका लास्ट सो तागेले उंच केले आनी आनेक हातांतल्यान दुसऱ्याले बोलून फुटोवचे चाल केले बोनस एकल्याक दिता म्हळ्यार बोनस दिता म्हूण ताणें अनावन्स केलें सो हाणें वयर करचें आनेकले सायडाचेर हागेल फुटयता सो अशी करून घेवन पळय लास्ट उट्टू लोकांल्या हातांत पिन्न मात्र बोलून कोणाल्या हातांत ना कडेर ओनरान विचारलें हांव तुमकां कसन सांगिल्लें कोणाल हातांत तूं बोलून उरता तांकां हांव बोनस दिता म्हणून तुमी कित्याक विपरीत थिंक केलें वाय डिडंट यू ना तुमी कित्याक थिंक केलें ना आमी कोणेही पिन्न मारचे नाका उट्टू लोकांल्या हातांत बोलून आशिल्लें तर उट्टू लोकांक बोनस मेळटा आशिल्लें की ना तुमी खाली थिंकींग कसन की केलें की म्हळ्यार ते बोलून फुटोवचेक गेले हें आमगेलें थिंकींग हें आमी चेंज करता कसन जावका की म्हळ्यार हांव मात्र मागेल हातांत मात्र बोलून उरचें न्ही उट्टू लोकांल्या हातांत बोलून उर घेवन उट्टू लोकांक बोनस मेळून घेवन आमगेलो समाज वयर वचका म्हणलें एक भावना आमगेलो उट्टू लोकांत येवका म्हणलें हें एक उदाहरण खाली मागेल हातांत मात्र न्ही तागेल्या हातांत वयके उरका तो वयके वयर येवका मागेल्या हातांत वयका हांव वयके येवका तेन्ना मात्र एक हार्मनी हे एक समाजांत तूं हे एक सोसायटीन तूं आमी क्रिएट करचेक जाता सो त्या निमित्तान उट्टू लोकांक तसले एक भावना तुमगेले जिवनांत तूं तुमगेले खांतू तुमी अळवडस करून घेवका म्हणून न्हू आयची सभेंत आमी सांगचेक जाता
ताजेकिंत AI विषय अंतू सांगता जाल्यार वन ऑफ द फायनेस्ट AI एजंट्स कोणे तरी असले री इट इज नन अदर दॅन लॉर्ड म्हळे देवाकिंत व्हड AI हे जगत्तांतू खंयचेही ना पळया मनुष्य एक कार करताना यद्राक एक दोन तो कसं तरी घालता मागची एक आनीक दोन कसं तरी तुमगेले ते बॅग्स म्हणटाची तुमगेले रक्षण एक करचे तसले एक थंय घालताची सो तशी एक 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 नवीन 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 इन्व्हेंट करता तो यद्राक हे करचे नाजाल्यार पयले खाली गेअर घालचे आशिल्ले आतां ऑटो गेअर आयले आतां आनी कसकी आयले उठूची आनी आज आशिल्ले मॉडल फाल्यां ना फाल्यां आशिल्ले मॉडल परांक ना परां आशिल्ले मॉडल आनी अवेरा ना सो एवरी इयर कार फॅक्टरीचे दिवसा एक 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 मॉडल येता आसा पयले खाली 2 हेडलायट आशिल्ले आतां 3 हेडलायट केले मागशी एक ना आशिल्ले पयले खाली येद्राक मात्र कॅमरा आशिल्ले आतां मागशी कॅमरा हाडले सो प्रत्येक पयले वचून घेवन धाडू येता आशिल्ले बट आतां धाडोवचे पयले सेन्सर्स जाता सो मस्त नमुन्याचे चेंज जावन घेवन नवीन 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 मॉडल आयले किंतु देवान मनुष्या करताना एक मॉडल दोन्ही दोळ घालून घेवन पेटयले आज वयके सेम मॉडल आसा चेंज केन्ना केलें ना ताणें ना 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 आतां चेंज जालें आतां मागशी वयके 2 दोळ आशिल्ले मनशा क्रिएट करका नाजाल्यार 2 कान आशिल्ले 4 कान करका 2 नांक आशिल्ले म्हळ्यार 1 नांक आशिल्ले 2 नांक करका केन्ना मॉडल चेंज जालें स्टार्टींग कसन केल्लें आज वयके सेम ह्युमन आनी एक मनुष्य न्ही कितलेकी जीव प्राणीक तो करत आसा आनी तांगेले स्ट्रक्चर कसन आसा जन्मा येवचे ते उठूची सेम मॉडलाचेर चलता आसा चेंज जाताना सो असल तरेचो आमगेलो करतालो तसलो इंजिनियरींग करतालो तसलो आमगेलो देव म्हळें तसल देव आमगेले मागशी आसतना आमकां कोणाकची भिवका म्हूण ना असल चमत्कार करता आशिल्लो तसल देव आसा आनी GSB समाज देवाक सोण घेवन उरनाशिल्लो तसल समाज म्हळें आमी खाण जेवण नाशी उरताले नाजाल्यार गरिबांत वयके उरताले किंतु देवा नामस्मरण जावन घेवन उरचे तसले उरच्याक GSB समाजाक जायना त्याची आमगे लायफ लायन म्हळें आमकां GSB समाजाक मेन लायफ लायन म्हळ्यार आमगेले देव ना आमगेले गुरू नाजाल्यार गुरू मठ की ना कुलदेव हेची आमगे लायफ लायन म्हळें आमकां पयशे ना जाल्यार येडना ना आमकां त्रास असल्यार येडना बट आमी आमगेले कल्चर सोण घेवन आमी जीवन करता आसले आमगेले समाजांनी तो बेंगलोरांत असो चेन्नयांत असो अमेरिकांत असो थंय असल्यार वयकेची आपणेल कल्चर आपणेल सत्यनारायण पूज की ना भजन करचे की ना जाल्यार आपूण घेवन एकदां दाळीताय वयके करून घेवन आमची गेल खाण म्हूण घेवन एक करता म्हळ्यार इतलेक अभिमान आशिल्लो तसले समाज म्हळ्यार आमगेले GSB समाज आनी हाजेकिंत चड कसन की म्हळ्यार युथ्स कोण आयिल्ले आसाची युवक वर्ग आसाची तांकां इतलें आमी सांगचें जाता की 4 रितीचे आमगेले उरता एक नॉलेज आमकां जावका एक स्किल आमकां जावका एक एटिट्यूड आमकां जावका आनी विजडम जावका हे 4ही आमकां जावका नॉलेज कसन करता की म्हळ्यार आमी कसन उलोव येता म्हूण घेवन आमकां शिकोवन दिता नॉलेजाक काम कसन की म्हळ्यार कसन शिकोवन दिता म्हूण घेवन स्किल कसन करता की म्हळ्यार कशी सांगता म्हणल्यार आमकां कळटा नॉलेज कसन सांगता म्हूण कळ्ळें स्किल्स कशी सांगता म्हूण घेवन आमकां तयार करून दिता एटिट्यूड कितलें सांगता म्हूण घेवन आमकां सांगून दिता एक नॉलेज कसन सांगता म्हणून घेवन कळशिता स्किल्स कशी सांगता म्हणलें आमकां कळसून दिता एटिट्यूड कितलें सांगता तें आमकां सांगून दिता आनी विजडम सांगता की नाका म्हळ्यार आमकां शिकून दिता सो त्या निमित्तान नॉलेज स्किल्स एटिट्यूड आनी विजडम हे 4ही तुमगेले हातूंत तुमी अलवडसून घेवका विशेश जावन घेवन स्किल्स म्हळ्यार आमी एक दिवस पेपर वाचीत आशिल्ले पेपर वाचीत आशिल्तना एक चेल्ल्याक गूगल की मायक्रोसॉफ्ट की आमकां समय याद ना बट तो व्यक्ती पुणाचो व्यक्ती आनी ताका गूगलान तुलेन हायेस्ट पे स्केल ऑफ द इयर त्या व्यक्तीक मेळ्ळें सो तुमगे लेखान खंयच्या इन्स्टिट्यूटान तुलेन आयलो उरतालो इफ ही इज कमींग जर गूगल हायेस्ट पॅकेज ताका दिता ऑफ द इयर तुमगे लेखान खंयचे तुलेन पास आउट जालो उरतालो तो हां
IIT और IIM IISc कसन तशी उरतालवे तुमगे लेकान खंयचे हंतू नाही. नीदर फ्रॉम IIT नीदर फ्रॉम IIM ना जे IISc उरो ना जाल्यार तुमगेले आनी खंयचे तुमगेले होड आसा थंय तुले न्हय. तो खंयची स्मॉल हंतुलेन आयल तसले व्यक्ती सेकंड हंतू खंयची कॉलेजांतू सेकंड्री कॉलेजांतू शिकिल तसले व्यक्ती ताका उठूची वाचयत आसतना लास्ट सकल ताका ते जॉब मिळील हाजे हायेस्ट पॅकेज मिळील हाजे ते एक कट आउट पेपर आणता येयले की हो व्यक्ती हे तागेले कॉलेजांत शिकला. तो IITंत शिकिल ना IIMंत शिकिल ना NITंत शिकिल ना IIScंत शिकिल ना खंय तो शिकिल ना but still he has got the highest package of the year in the Google just for his exceptional skills म्हणून घाले in the blockchain system. So blockchain अंतू ताण एक प्रेझेंटेशन ताण तांकां दिल्ले आनी प्रेझेंटेशन पळोवन घेवन गुगलान ताका हायेस्ट पॅकेज ऑफ द इयर ताका दिवन घेवन ताका हें केलें. म्हळ्यार जर गुगलांत वयके हायेस्ट पॅकेज करका जाल्यार IITची जावका म्हणना देवान दिल्ले एक्सेप्शनल स्किल्सच आमी वाडोवन घेतलो म्हळ्यार तो गुगला वत्ता म्हणून त्या व्यक्तीन दाखोवन दिले. सो आज आमकां करेक्ट ताजे म्हायती ना बट 100% आमी हें वाचिल्लें आसा. सो स्किल्स जर आमी वाडोवन घेतले ते वाडोवन घेतले म्हळ्यार कशी आमकां जीवन चलयचं. प्रत्येक लोकांक एक स्किल्स उरता. तांगेले धंद चलका जाल्यार एक प्रत्येक लोकांक एक 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 स्किल्स उरता. ते स्किल्स घेवन ताणें वयर चलोवका. आमगेलांतू स्किल्साक मोल आसा कित्याक म्हळ्यार नॉलेज ज्ञान दिता बट तें ज्ञान कशी वापरका हे स्किल्सान आमी ते चड करूसून घेवचें जाता. एक पंत आमी अनेक पंत सांगले की चेडवांक की एज्युकेशन जावका एज्युकेशना वट्टू तुमगेले टेक्निकल स्किल्स वाडोवन घेवका सॉफ्ट स्किल्स तुमी वाडोवन घेवका हार्ड स्किल्स तुमी वाडोवन घेवका. कितें की म्हळ्यार ताजेन एक स्मॉल चान्स मेळटा की तुका रेक्रूट करचे तसले एक अवकाश मेळटा. ना जाल्यार आज समाजाचे खंयचे चेडूं येवो प्रत्येक लोक 95 होय 95 तो 99 तो आनीक 98 आमगेलो हंतू क्लासरूमांत एकलोच 90 घेतलो 95 घेतले एकलोच बाकी ಒಟ್ಟು 80 70 60 ಅಂತೂ पळयनाच आमी खंय दिसना. आमगेल समाजांतू 60 घेतले 50 हे उठू पयलेचे कोण 4th स्टँडर्ड शिकिल्ले 10th फेल जाल्ले असले मस्त लोक आसात. बट आज तो एंटरप्रिनर आज हांसनाची कित्याक म्हणून तो एंटरप्रिनर जाला. बट तेन्ना हांसता आशिल्ले केन्ना तो शिकता आशिल्लो केन्ना तो नापास जाता आशिल्लो तेन्ना हांसता आशिल्ले. बट केन्ना एक बरो व्यक्ती जालो तेन्ना 10th पास जालो रे हांव म्हळ्यार आज कोणें हांसनाची. सो तसले एक एबिलिटी स्किल्साक आसा म्हळ्यार. सो त्या शिक्षणांतल्यान आयिल्ली न्ही 4 लोकां लेगीत अनुभवान वयर आयलो 4 लोकांक स्किल सेट घेवन वयर आयलो 4 लोकांले आयकून वयर आयलो. तर स्किल्साक मस्त महत्व आसा ते तुमी वाडूसून घेवका. एक व्यक्ती एक व्हड शिप बंदराक आयले. बंदरा येवन ताजे कसन की म्हळ्यार रिपेरी करचे आशिल्ले. रिपेरी करचे संदर्भारी मस्त एक इंजिनियर्सांक आपयले भायरचे इंजिनियर्सांक आपयले. ताणें इंजीन पळयले ताणें उठूची ताजे मशीन पार्ट्स हे ते उठू पळयले. बट कसनय केल्यार वयकेची फिक्स करचें जाताना प्रॉब्लम फिक्स जाताना. इतलो उठू जाले नंतर आतां कशी तरी ते प्रॉब्लम सॉल्व करका हाका पेले ताका पेले. आमी कसन करताची पयले हे डॉक्टराले गेले MBBS शिकला तो आनी ताजे कितें MD शिकिल्ले वता तरी फिक्स जालें ना म्हळ्यार लास्ट कोणाले वताची गांवचे कोणाक तरी एकल्याले वताची गांवठी औषध म्हणून घेवन. उट्टू लोकाल जाले उट्टू लोकाल स्कॅन केले उट्टू नॉर्मल आसा बट त्रास आनीक वताना. लास्ट कडेन रे उट्टू लोकाल पळोवन जाले न्ही वे हागे लेगीक वचून येवया म्हणून घेवन वच्चे. तशीच ह्या ओनरान वयके तशी हे करून घेवन उट्टू लोकाल जाले भायल तुलेन जाले आमगेल देशात जाले हांगा थंय उट्टूची म्हळ्यार टॉप टू टॉप उट्टू जाले. लास्ट कसन की म्हळ्यार तांणी सांगले हांगा एकलो मनुश्य आसा 40-50 वर्ष तुलेन ते दोनी रिपेरी करचे करता आसा उरो ताका वयके कापून घेवन पळोव म्हणून घेवन ताका आपयले.
ताका आपूण घेवन ताका उठूचे ताका दाखयलें. उठू ताणें इंजीन हें केलें. प्रति एक शब्द आयकल ताणें कशी येता आसा मशीन आवाज कसन येता आसा कशी. सो उठू करून घेवन आपणाले चिल्ला तुलेन एक हॅमर हतोडा म्हणटा न्ही एक सुत्तीक घेतले आनी 2 पंत टॅप केले आनी गेलो. वापस इंजीन स्टार्ट जालें. उठू लोकांक खुशी जालें. कडे ओनरा आपयले ताका आनी बिल दी म्हणून सांगलें ताणें. सो हाणें बिल पेटोवन दिलें की मागेले हे कामाक 1 लाख रुपया दी म्हणून. अरे तूं केल्ले खाली येवन घेवन सुत्तीक घेवन घेवन 2 धाडून गेला काय 1 लाख रुपया वे हें कसं नमुने म्हणून घेवन हें करतना ताका आलोचन जालें हें कसन हें कितें म्हणून. तातूंत ताणें ओनरान ताका कसन सांगलें की म्हळ्यार म्हाका ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटे म्हणटा. ह्या 1 लक्ष कशी जाता ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटे म्हणटाना. म्हळ्यार ब्रेकअप्स म्हळ्यार 1 लक्ष हे हाका 10,000 हाका 15,000 टोटल केल्यार 1 लाख रुपीज जाता म्हणून घेवन हें केलें. सो ताणें ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटयले. मारी लाका 1,000 रुपये ना 10,000 रुपये. 1 लाखान तूं 10,000 रुपये ताका गेले. कशी मारका आनी खंय मारका म्हळ्यार कितें रे ताका 90,000 रुपीज म्हणून घालून घेवन ब्रेकअप घालून 1 लाख रुपये दिले. सो ज्ञान असल्यार मात्र जायना. कशी वापरका खंय वापरका कितलो वापरका हे वैकेची ज्ञान स्किल्सांत मात्र विना आनी खंयी येना. तातूंत तुमी सर्वही चवडू आनी स्किल्स जर वापरले री फाल्लेक इंटरव्यू घेताना 4 लोक येद्रा बसला बा तुगेले 95 तुगेले 95 तुगेले 95 95 पोस्ट जावक आशिल्ले 1 4 लोक आसाचे. उट्टू लोकाल पर्संटेज 95 पोस्ट इज 1 सिलेक्शन कशी. उट्टू लोकांक घेवचे जातवे 95% घेतल्या म्हणून घेवचे जातवे ना. तेन्ना कसन पळयता म्हळ्यार तुगेले एक स्किल्स कसन आसा तूं कशी उलयता तुका कसन एक प्रॉब्लम दिल्या ते प्रॉब्लम सॉल्व कशी करता तूं ह्या उठूची दिवन घेवन तुगेले हे स्किल्स आसा तुगेले नॉलेज आसा तूं 95% गेला आसा तुका मात्र जॉब मेळटा बिकॉज यू हॅव एक्सेप्शनल स्किल्स अलॉंग विथ युअर नॉलेज. सो त्या निमित्तान आमगेले यूथ कोण आयिल्ले आसाची शिक्षण घेता आसाची मार्क्सही घेता आसाची बट कसन एक आमगेले जगताक आमगेले एक हे कॉर्पोरेट वर्ल्डाक कसन एक स्किल्स जावका ते स्किल्स जर तुमी जर केल्ले म्हळ्यार तुमकां आनी कोणें हात धरताल ना आनी कोणें हात धरताल ना. आरामशीर तुमकां तुमगेले योग्यतेक तुमगेले स्किल्साक तुमकां टू मेळटा म्हळ्यार. त्या निमित्तान मुखावेल दिवसांतू आमगेले चवडूवांनी उत्तम स्थानमान गौरव तांकां प्राप्त जावका. तुमी थोडे भयभीत आसाची की AI कसन करताले ताजेन ले ऑफ जातवे ना जाल्यार हांव तें शिकिल्लें ना जाल्यार कशी म्हळ्यार हांव IT शिकला बट म्हाका AI सपोर्ट ना नाजाल्यार हांव AI चड शिकला बट ताका समजावन म्हाका जॉब मेळटा ना. मस्तितले इनसेक्युअर थोडेची आसा बट थोडे कालमान बदल नंतर थोडे वातावरण वैकेची बदलताले. हे थोडेची काला कितें अशी थोडे डिस्ट्रप्शन दिसत उरताले बट मुखावेल दिवसांतू देवाल अनुग्रहान आमगेले समाजाचे सर्वही लोकांक एक योग्य स्थानमान गौरव मेळटा म्हळ्यार एक विश्वास आमकां आसा आनी ते विश्वास घेवन घेवनूची आमी सर्व लोकांन मुखार वचका. आतां AI येवन गेले आतां AI आयले आमी कोवीड वैकेची आमी जिंकून घेवन आयले AI न्ही कसन आमकां. सो AI वैकेचे आमी हें करून घेवन आमी मुखार वचचेक जाता. अरे जिवना वट्टूच आमी थंय आमगेले प्राण वता आशिल्ले. कोवीड म्हळ्यार कसन आपणाले प्राण वचत आसले परिस्थितीक आमी येवन घेवन पाविले. तांतुले न पार जाले म्हणटाना AI तशी प्राण काडना बट थोडेची हेल्प करता थोडे खंय त्रास जाता बट ताजे वट्टू जीवन करचेक जाता. कित्याक म्हळ्यार AIक HI जावका ह्युमन इंटेलिजन्स जावका आनी HIक AI जावका. सो अशी वट्टू करून घेवन लास्ट एक कॉमन कसन की म्हळ्यार आमकां उट्टू लोकांना HNI लोकांना सपोर्ट करका इतले लोकांनी केल्लो म्हळ्यार आमगेले स्टार्टअप एंजल्स ते अभिवृद्धी जायत वता. 25 आशिल्ले 125 जावका म्हणून घेवन तांगेले हे आसा तेची थिंकींग मोहनदास पैल कसन तेची थिंकींग. सो थिंकींग हॅज नो लिमीट म्हळ्यार प्रति एक हाका लिमीट आसा. एग्जामा गेले टायम लिमीट आसा
रोडा गेले स्पीड लिमिट असा, आनी खंय गेले आनी कसकी लिमिट असा, बट थिंकिंगाक मात्र एक वैके लिमिट ना. कितले थिंक करा, कशी थिंक करा, तर कसने लिमिट ना. त्या निमित्तानं जल तितले तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करून घेऊन आमगेल समाजाक बर जाऊ का, तुमकांही बर जाऊ का, आणि तुम्ही खंयचे राज्यांत आसाची त्या राज्याचे बर जाऊ का, त्या राज्यांत आयिल्ल्या निमित्तानं देशाक बर जाता. सो प्रत्येकाका इंटरलिंकस म्हळे. सो प्रत्येक लोकांना हाजे बद्दल विशेष माहिती आयच्या दिवसाक दिले. आणि हे एंड न्हय म्हळे, हे स्टार्टअपाच वैके स्टार्ट जाल्लो आसा. सो हाजी वैकेची अभिवृद्धी जाऊ का. अनेक टेक सबमिट, आज टेक सबमिट 3 जाले, 4 येता, 5 येता, त्यांना 2 लोकां दिले, फाल्यां 4 लोकांक दिवच तशी जावो, 4 लोकांक दिले फाल्यां मल्टिपल्स जावची तशी जावो म्हणगे न्हू. आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगीत प्रार्थना करताची. आणि आयच्या दिवसाक आयल तसले आमगेले सर्व ही चौडुंकी नाजे चौडुवांतू आयल तसले सर्व ही समाज बांधव आसाची. नाजाल्यार तांगेले कंपनींत काम करताले अनेक लोक हांगा आयल आसाची. प्रत्येक लोकाले जीवनांतू देवाल कृपा आशीर्वादू नित्य निरंतर प्राप्त जावो. आणि हे टेक सबमिट केलेले तसले गौड सारस्वत सेवक समाजाचे सर्व ही आढळित मंडळी प्रत्येक लोकांक देवाल संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त जावो म्हणून हे संदर्भारी देवाल एक प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.